Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फुल रोड बंद जाल्लो, गाड्यांक मातशी वाट उरल्या मदीं क्लियर केला तितून. फायर फोर्स एंड एमर्जन्सी सर्विसाची टीम हांगसर अजून पावली ना, कारण ती कामपालाचेर थंय झाड क्लियर करता ते थंयचे जाले की ती सगळी झाडां क्लियर करपाक हांगा मातशी तरी गाडयांक वाट करून दवरलेली आहा. आतां तुमी इलेक्ट्रिक हॉस्पिटला कडले हे झाड पळोवपाक शकता. कंप्लीट रोड ब्लॉक आहा आनी हेवटेच्यान दुसऱ्या लेनीन गाडयांक दोन्ही वटेच्या ट्रॅफिकाक यो वच करचें पडटा. काल रातभर जे पाऊस पडटा त्या पावसा खातीर खूपशे जे पेडणे वाठारांतले रस्ते ब्लॉक जाल्लेले आसात. फायर ब्रिगेडीचे लोक येवन कामय करीत आसात आनी त्याच बरोबर खूपशे लोकांच्या घराचेरय झाड पडलेले आसात. आनी हे झाड पडला पयलीं त्या झाडा कडेन पोना हांव आशिल्लो पयलीं आनी हो स्कुटरीन जयराम म्हणटा आमचोच भाव तो स्कुटरीन पास करपाक लागून तेवटेन हे सायड काडपाक वयतालो खानो. तितल्याक वादळ येयलें हांवें तेजे एक सेकंडान हांवें म्हाजी गाडी रिवर्स मारली. रिवर्स मारता थंय आसा वादळ येयलें तें सोमतें तें सावरीच्या जाट्टेचेर पडलें. आनी हे आंब्याचें झाड पडून जे सायडीन आमचें गोंयस घर आहा तेका खूब डॅमेज जाता. आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो जाल्यार फायर ब्रिगेड अवेलेबल ना, कारण तांकां बाकीचे कंपनी आसा त्यो तांकां अटेंड करची पडले. ते आमीच म्हणलें की कितें तरी हेल्प करूं. आमी गांवचे सगळे एक जावन हे आमी झाड आंबो कापपाचें काम करतात. डिपार्टमेंट तेंचे खूब आयज तांकां काय ब्लेम करपाचें ना, कारण तेणी आयज खूब कडेन अशीं झाडां पडल्या आनी तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा. कारण खूब हांगा 11 केवीची लायन गेल्ली आसा. हांगा आमगेले बोड्डा वॉर्ड नंबर 8 PHE क्वॉर्टर्स एक व्हडलें झाड हुमटन पडलें आनी एक फॅमिलीचेर सारकें पडलें. आमी प्रायवेट जे कटींग मशीन हाडून तांकां सुविधा केली आनी तेच भाशेन हांकां 3 क्वॉर्टर्स जे ब्लॉकांतले 3 क्वॉर्टर्स हांकां शिफ्ट करून दुसऱ्या क्वॉर्टर्सांक घालून तांकां बंदोबस्त केल्लो आहा. चक्रीवादळान एके वटेन शिरदोण मिनाची बार्ज अडकली, दुसरे वटेन 15 जाण आशिल्ले नुस्तें मारपी बोट मुरगांव बंदराच्या दर्यांत अडकली. कोस्ट गार्ड खंय नुस्तेंमारांच्या ह्या बोटीच्या संपर्कान आसा. सर 2 बोटी दिश्टी पडटा हांगा. एक्चुअली 3 बोटी आसा, तातूंतली एक बोट एलपीडीच्यान जी हे सायडीक आयिल्ली आसा, जी आयर्न ओर कॅरी करता अशें म्हणटाले.
जाल्यार ही बोट मातशी लागीं येताना दिश्टी पडटली आनी भितर येताना दिश्टी पडटली वाऱ्या खातीर आनी वारें जबरदस्त आसा. शक्यतो तुमी खंयचे बीच लँडीचेर वचपाचो बिचाचेर वचपाचो प्रयत्न बीन करूं नाका. सगल्यो बोट्यो भितर यो म्हणून कित्याक तुफान येवपाचें आहा. हय आतां हेका लागून आमच्यो सगल्यो बोट्यो तोडी येयल्यो. आमच्या वास्को बेजान येयल्यो, थोड्यो पॅनजीम आहाय त्यो पॅनजीम जेटीर पावल्यो. म्हणटकच आतां एक बोट ही केरला बोट म्हणटा ती बोटीचे मालीट बोट. ही बोट आयज पासून दर्यान आहा. जितले येवपाक कोत्ता तितले ते वाऱ्याचेर फाटी वयता. लोक 15 जण आहाय बोटीचेर, पूण 15 जण बोटीचेर आहाय. कोस्ट गार्डाची बोट वचपाक जायना. ओके तेका लागून ते आतां इन टच आहाय ते कडेन. हांवूय मागता त्या जाल्या पुरो म्हणून, पूण आमचे गोंयच्यो बोटी सगळे भितर येयल्या. मजगती माड पडून मजल्या वाड्यावयले शीतल पाटील जाल्यार माशेलांत बेतके स्कुटरीन वताना किशोर नाईक सोंपलो. फाटल्यान बशिल्ल्याक जीएमसीत भरती केला. तावती सायक्लोन हो गोंयांतल्यान पास जावन फुडें गेलो, बट ताजो इफेक्ट जो आसा हो ताजो इफेक्ट पुराय स्टेटीचेर फुडले आनीक 3 ते 4 दीस हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां ताजो इफेक्ट दिसतलो. 2 जिवीत हानी जाली. एक बार्देस तालुक्यान हांगासर एक चली एप्रॉक्सिमेटली 30 to 35 इयर एज चली, तेजे तकलेर माड पडून तेजे थंयच एक्सपायर्ड जालें. दुसरे मार्सेल हांगासर 2 जाण भुरगे स्कुटरींतल्यान वता आसतना इलेक्ट्रिकल पोल तांचेर पडलो आनी हॉस्पिटलान व्हरता आसतनाच एकटो ताका जिवीत हानी जाली. वास्को हांगासर सगळ्यांत मोठ्या प्रमाणेत झाड जें आसा हें घराचेर पडल्या प्रमाणे 3 जाणांक हॉस्पिटलांत शिफ्ट करचें पडलें. पुराय गोंयांत जर पळयत जाल्यार जवळपास 500च्या पेक्षा चड जाग्यांचेर वेगवेगळे कडेन झाडां पडून रस्तो ब्लॉक जाल्लो आमकां दिसून येता. आनी एकंदर पळयत जाल्यार 50 पेक्षा चड घरां जीं आसा ही मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जाल्ली आमकां दिसून येता. ताच्या व्यतिरिक्त 100 घरांची म्हणजे हेजी मायनर डॅमेज जी आसा ही दिसून येता. त्याच बरोबर वेगवेगळे कडेन दवरलेल्यो गाडयो ज्यो आसा ह्या गाडयांचेरूय बी खूब जाणांच्या गाडयांचेर झाडां पडली आसा. सगळी कडेन मेन रोड व्यतिरिक्त गांवांतले रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसा. डिपार्टमेंट पुराय राज्यांत इलेक्ट्रिसिटी जो आसा हो पावर कनेक्शन फेल्युअर जाल्ले आसा सगळी कडेन. आनी पुराय आमचे पावर डिपार्टमेंटाचे मनीस सगळे रस्त्यार आसात, वेगवेगळे कडेन काम करता. त्याची डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम पुराय गोंयभर सगळी कडेन काम करता. वेगवेगळे लोकल बॉडीजचे पंचायत आसतले, म्युनिसिपालिटीचे तांच्याय वर्कर्स, CCPचे वर्कर्स हे सगळी कडेन काम करता. आमकां रोड ब्लॉकेज काडपा खातीर सहकार्य करीत आसता. म्हणजे रोड सगळी कडले क्लियर जावपाक फुडले 2 दीस लागतले जेणे करून रोड क्लियर जावपाक. आमी नेवी आनी बाकी तांचोय बी फोर्स हो तांचो मागयला जेणे करून जाता तितके बेगीन आमकां सगळे रोड्स जे आसा क्लियर करपाक जाय. इतले मजगती मुख्यमंत्र्यान डिजास्टर मॅनेजमेंटाची बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. वादळान सोंपिल्ल्यांक आनी मालमत्तेचें लुकसाण जाल्ल्यांक खंय डिजास्टर मॅनेजमेंटा वरवीं मदत करतले. ज्या 2 जाणांक तांची डेथ जाली तांकां रिलीफ जो आसा हो आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन तांकां रिलीफ दिलो वयतलो. त्याच बरोबर ज्यांची घरां मेजर डॅमेज जाल्या आनी मायनर डॅमेज जाल्या त्याय सगळ्यांक डिजास्टर रिलीफ फंडाच्या वतीन जाता तितके बेगीन जाता तितकी चड रिलीफ जी आसा ही बी जी आसा ही दिली वयतली. ताच्या खातीर पुराय तांच्यांनी आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आसा हांच्या कडेन संपर्क करचो. तिसवाडी स्पेशली पंजीम, बांबोली, अंडर सांतांद्रे, सांताक्रूज, तालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी, पंजीम कॉन्स्टिट्युएंसी, lot of damage has taken place. Panjim city as such is not much because of full underground network, but wherever overhead lines are there, their damages are more. Poles are broken, transformers are affected, lines are down, and to add to our woes, lines of staff is also very less. Many of our staffs are COVID positive, so they are not reporting for duty for some time. So our honorable minister and chief engineer, by seeing the need of the hour, they have placed in some additional staff, labour staff from contracts from other states who are on the way, and we are expecting them to be in Goa by early morning. Bureau Report, Prudent.